नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर उत्तर गोंय पुलिसांनी राबयली विशेष मोहीम. बार्देस तालुक्यांत जायते कडेन नाकाबंदी करून केली तपासणी. गोंयभर पावसाचो सांवार. उटंगराच्या पावसाक लागून रस्ते उदका पोंदा. येरादारीक आडखळ, लोक काचाबू. रस्त्या कुशीक पार करून दवरपी ट्रकांचो करात बंदोबस्त. फोंडेच्या लोकांची मागणी. ट्रकाक लागून जावपाक शकता अपघात, उक्तायली भिरांत. पूजा शर्माचे जामीन अर्जावेली सुनावणी सोमाराय चलतली. शर्माचो आदोगाद म्हणटा तपासांत येता राजकीय हस्तक्षेप. शेतकारांनी घातिल्ले आड मोडून वेदांतांत सुरू केली मेन येरादारी. शेतकारांची वेदांता आड पुलिशेन कागाळ. वेदांतांत मालमत्तेची नाशाडी केल्ल्याचो आरोप. धावे उपरांत गोंयच्या भुरग्यांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करची. शिक्षकांनी भुरग्यांक मार्गदर्शन करचे. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचें आवाहन. आता खबरो विस्तारांत. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर उत्तर गोंय पुलिसांनी बार्देस तालुक्यांत जायते कडेन नाकाबंदी करून तपासणी केली. शेनवारा मध्यराती राबयिल्ले हे मोहिमेंत पुलिसांनी सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांक तशेंच येरादारी नेम मोडप्यांकूय तालावा दिली. देखिए, ऐसा है कि ऐसी ड्राइव्स हम रूटीनली करते रहते हैं. कोई ख़ास बात नहीं है ये किस लिए की जा रही है, ऐसा नहीं है. लेकिन ऐसा है कि एक तरीके से सरप्राइज़ जो ड्राइव्स हैं वो की जाती हैं ताकि एंटी सोशल एलिमेंट्स को एक मैसेज दिया जाए कि रात का वो फ़ायदा ना उठा के किसी प्रकार का कोई गलत गतिविधि ना करे. इसलिए आज के दिन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में सब पुलिस थानों में हमने एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च की है जिसमें खास फोकस रखा गया है ऑन ड्रंकन ड्राइविंग, ऑन अनसोशल एलिमेंट्स, ऑन थीव्स जो रात को लेके कुछ हाउस ब्रेक ना करें. तो इन सब चीज़ों पे हम एक्शन ले रहे हैं और इसी के तहत आप देख रहे हैं. देखिए, जो क्राइम का जो स्टैटिस्टिक होता है इसका एक सिंपलिस्टिक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता. इसमें कई एलिमेंट्स होते हैं. रजिस्ट्रेशन कई बार ज़्यादा होना ये भी दर्शाता है कि एक तरीके से क्लियर रजिस्ट्रेशन हो रहा है. लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ओवरऑल क्राइम जो है वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में गिरा है. इट हैज़ बीन ऑन दी डिक्लाइन, इंक्रीज़ नहीं हुआ है, डिक्लाइन गिर रहा है. और हमारा कॉन्स्टेंटली ये प्रयास रहता है कि हम इसको जितना मैक्सिमम हो सके रिड्यूस करें. नॉर्थ गोवा के अंदर कराई जा रही है. जून म्हयनो सुको घालेल्या उपरांत जुलय म्हयन्याच्या सुरवातीकूच पावसान बरोच नेट धरलो. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण शेनवार रातीच्यान उटंगराचो पावस पडटा. पावसाक लागून कांय वाठारांनी गटारांत तुंबल्यात जाल्यार कांय कडेन रस्ते उदका पोंदा गेल्ल्याचें दिश्टी पडटा. तशेंच फुडल्या 4 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला.
पुजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावेली सुनावणी सोमारा मेरेन फुडें धुकल्ल्या. पुजा शर्माच्या वकिलान तिका जामीन मेळचो हाचे खातीर पुराय यत्न केलो, पूण सरकारी वकिलान पुजाच्या जामिनाक हरकत घेतली. घर मोडपाच्या प्रकरणाचो तपास स्वतंत्रपणान जायना, पुजाक अटक जावची हाचे खातीर राजकीय हस्तक्षेप जाला. ताका लागून तिका अटकपूर्व जामीन मेळचो असो युक्तिवाद पुजा शर्माच्या वकिलान केलो. पूण घर मोडपा फाटल्यान पुजा शर्माचोच हात आशिल्ल्याचो दावो करीत सरकारी वकिलान तिच्या जामिनाक हरकत घेतली. ॲडव्होकेट सुरेंद्र देसाय या संदर्भात आर्ग्युमेंट करता. त्यांच्यानी सरळ सांगलेल्या की ह्याच्यान बहुतेक खूप पॉलिटिकल हस्तक्षेप आणि हेज्यान काही राजकीय नेते इन्वॉल्ड आहा आणि आपल्याक गव्हर्मेंट मशिनरी यूज करता की आपल्या पुजा शर्माक अरेस्ट करपा खातीर, त्यामुळे तिका बेल दिवची. पण ह्या वेळेक गव्हर्मेंट ॲडव्होकेटान ताका विरोध केलो की तिका इंटरीम बेल दिवचो न्ही, कारण शी इज अ मास्टर माइंड बिहायंड दीस डेमोलेशन. आनी आतां हियरींग सद्या चालू आसा. काल पासून सुरू जाल्ली सुनावणी आज सुरू आशिल्ली तेन्ना काही मुद्दे असे येयले की हेज्यान MLA शिवोलीची MLA डिलायल लोबो थंय गेल्ली पयलीं आनी तेज्या उपरांत मायकल लोबो येयल्लो आनी ह्या दोगांनी मागीर CMाक कॉल करतकूच CM त्या दिसा नाशिल्लो, मागीर तो दुसऱ्या दिसा येयल्लो. दुसऱ्या दिसा येतकूच CMान तांकां एश्युरन्स दिलें की गव्हर्मेंट मदत करून तुमकां परते घर सारकें उबें करून दिता म्हणून. मीन टायम ही प्रांशी आगरवाडेकरान आपले जी कंप्लेंट आसा ती विथड्रॉ करपा खातीर क्रायम ब्रांचीन एफिडेवीट फायल केल्या की आपल्याक ही केस फुडें चलोवपाची ना. पण CMान तेन्ना स्टेटमेंट केलो की आमी हेचे इन्वेस्टिगेशन सकयल करतले आनी हेज्यान जे कोण इन्वॉल्ड आहा तांकां आमी कारवाई करतले म्हणून. त्यामुळे हो सगळो जो पळोवपाक गेल्यार हो सगळो हस्तक्षेप राजकीय सुद्दां आसा असो दावो आयज ॲडव्होकेट सुरेंद्र देसायन केला. पुजा शर्माचो वकील सुरेंद्र देसायान आयज आपलो युक्तिवाद पुराय केलो. आता सोमारा जावपी सुनावणेत क्रायम ब्रांच आपली बाजू मांडटले. सोमारा जावपी सुनावणेत पुजाक जामीन मेळटलो काय ना, काय परतून सुनावणी फुडें धुकलतले ते पळोवचें पडटलें. आयज ही सुनावणी सुरेंद्र देसायन पूर्ण केली आणि आता येता सोमारा परती सुनावणी फुडें उरतली तेन्ना सरकारी वकील हे आपले SITच्या बाजू मांडटले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. वेदांता कंपनीन खडमालाची येरादारी सुरू केल्ल्यान पिळगांवच्या कोमोंदात आनी शेतकारांनी दिवचल पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. पिळगांव कोमोंदात मालमत्तेची नाशाडी करून वेदांतान खडमालाची येरादारीक सुरवात केल्या. देखून तांच्यांनी पुलिशे कडेन कारवायची मागणी केली. पिळगांवच्या शेतकारांचो मिनाचे येरादारीक खर विरोध आसतना निमणे वेदांता कंपनीन खण मालाच्या येरादारीक सुरवात केली. NSP प्लांट ते सारमानस जेटी मेरेन खण मालाच्या येरादारीचो मार्ग आसा. काटेरी कुंपण मोडून वेदांतान मिनाच्या येरादारीक सुरवात केली. वेदांताच्या ह्या प्रकाराक लागून पिळगांवचे कम्युनिदाद तसेच शेतकारांनी तिळक उक्तायली. तांच्यांनी दिवचल पुलीस स्टेशनात वचून थेट वेदांता आड कागाळ नोंद केली. आमचे मालमत्तेची नाशाडी केल्यात तेन्ना पुलिशेन तांचेर कारवाय करची आणि काटेरी वय मोडून उडोवपी मशिनरी जप्त करची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. आम्ही आता सकाळी सगळी तयारी केली आसा आनी ट्रान्सपोर्ट चालू केलो आमच्या भितर. लोक सारको असो तवतोवन पडलेलो आनी दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी आमची खूब घातलेली ती वय केल्ली, बंद केल्ले, सगळें तेंच्यांनी मोडून उडयलें. ना कोणाक सांगिनासतना, ना कोणाचें परमिशन घेनासतना आपल्याक जाय पळय तशें तेंच्यांनी हें केलें. आतां तेंच्यांनी बेग्यानच्या बेगीन ती मशिनरी बीन आहा ती हांगा हाडून तेंच्यांनी सीज करपाची पुलीस स्टेशनार. आनी आमकां बेग्यानच्या आमी सोमारा तयारी केल्या सगळी शेत लावपाची आतां तें. आनी कंपनीन ते बेग्यानच्या बेगीन सगळें कितें केल्लें आपलें जिथे कॉन्क्रीट घातलेले सगळें काढून त्यांनी उडोवचे भायर काढून. म्हणजे आजवर ट्रान्सपोर्टेशन सुरू केलें चालू केलो कोणाक सांगिनासतना हें केनासतना. तुमचो सामको विरोध आसतलो. आमचो विरोध आज ताका पयलीं पासून विरोधूच आहा. तो सगळो बेकायदेशीर आसा. कित्याक तेंच्यांनी आयज तांकां जे हायकोर्टान जे कितें कंडिशनां घालून दिल्ली की तांकां ते कितें रोडार मेंटेन करपाक जाय, रोडार कॅमेरा लावपाक जाय, जे कितें रेबो जातलो कितें तो आयज थंय परिस्थिती सारमाचेर अशी जाल्लेली आसा. टू व्हिलराक तर चलपाक परिस्थिती ना. आयज आमचे कडेन फोटो आसा त्या जाग्याचे. जाल्यार अशे परिस्थितीत आमी कशें जगपाचें सारमाचेर.
म्हणजे 200 मिटरा भितर जर घरा जर ते म्हणटा सरकार कोर्ट म्हणटा कितें जर लीज दितना तांकां सांगलेलें आहा कितें की 200 मिटरान घरां आसपाक जायना म्हणून, जाल्यार आयज सारमांचेर आमची सगळीं घरां 10-10 मिटराचेर आसा, 15-20 मिटराचेर आसा. त्या सारमांचे कारण करपाचें कितें? धुल्लो खावपाचो. कितलीं वर्सां जालीं आयज 7 डेकेड जाले, 8 डेकेड जाले म्हणटा मायनींग चलता, पूण आमकां तेजो बेनिफीट पिळगोवकारांक आनी सारमांचेकारांक कांयच मेळलो ना. तेन्ना आमच्या आतां सरकाराक आनी आमच्या मामलेदार सगळ्यांक आमचे विनवणी आसा की आमची शेतां आमच्या ताब्यात दियात. आमी तुमचे कळकळीची विनंती करता, कित्याक आमकां शेता शिवाय आतां मार्ग ना, कित्याक मायनीन आमचे सगळे काबार केल्लेले आसा हांगा. तेन्ना आमी ती शेतां लावन आमच्या भुरग्या बाळांची पोटां भरता आनी आमचें जीवन फुडें जगता. कित्याक मायनींग आमची पोटां भरपाक मायन जावंक ना, ती भायल्या लोकांची पोटां भरपाक मायन जाल्लेली आसा. जे कॉन्ट्रॅक्टर हाडले ते सगळे हांगा भायले हाडलेले आसा आनी आतां सुद्दां थंय काम करता ते सगळे आमचे गोंयचेच लोक आसा, पूण ते आवटसायड बिचोलीम आसा. की हालीं गेल्या दिकान जे ऑनरेबल हायकोर्ट ते जजमेंट येतले मायनींग ट्रान्सपोर्ट संदर्भात, तितून गायडलायन्स आनी SOP क्लियर आसतल्यो. म्हणजे त्यो जर गायडलायन आनी SOP जर फोलो खंयची कंपनी करता जाल्यार कोण कांय ऑब्जेक्शन करचो ना. पण आमकां दिसतलें की डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आपूण कितें तरी जबाबदारी घेवन कितें तरी एक्शन घेतलो म्हणून स्टेप्स इनिशिएट करतलो. बट अनफॉर्च्युनेटली आयज पासून तेंच्यांनी कांय केल्लें गेलें ना आनी आयज आमी पळयताले अचानक वेदांता कंपनीचो ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जालो. वेदांता जे क्लेम करता की तांकां लीज ऑप्शनान मेळ्ळा, तांकां EC मेळ्ळ्या. ते EC मेळ्ळ्या तांकां तो रोड मेळूना. तो रोड प्रायवेट रोड, ज्या जाग्यांचेर ट्रान्सपोर्ट जाता तो ट्रान्सपोर्ट मेन म्हणजे कम्युनिदाद प्रॉपर्टी. जर आमी एक मेंबर आसा त्या प्रॉपर्टीच्यान वता तो, ते आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन फायल केल्या DMG मुखार आनी पुलीस स्टेशना मुखार. आमी 4 एप्रिलाक एक ऑफिशियल कंप्लेनूय दिल्ली एज अ कम्युनिदाद की तो रोड जो आसा पळय तो आमकां कोणाक दिवपाचो ना, अनऑथरायज यूज जाता तो स्टॉप करचो. आनी आमी थंय फेन्सिंग घातलेलें. पूण दादागिरी जी आसा पळय काही कॉर्पोरेट लॉबीची अशी आसा की आयज तेंच्यांनी हेवी मशिनरी हाडून ती फेन्सिंग सुद्दां उडयलेली आसा. तो व्हिडिओ आमी PIक शेअर केला आनी आमी डिमांड केला की ते मशीन आसा पळय ते मंडे म्हटल्यार हांगा शिफ्ट करून हांगा जाय, ना जाल्यार सगळे शेतकार हांगा बसतले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. विद्यार्थ्यांनी 10वी उपरांत परीक्षेची तयारी करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक केलें. गोंयांत हेर राज्या प्रमाण हे परीक्षेची संस्कृताय निर्माण जावपाक जाय, तशेंच शिक्षकांनी भुरग्यांक करियरा संबंदीत मार्गदर्शन दिवपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. शेनवाराक शिक्षण खात्यान 8वी ते 10वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर खास करियर गायडन्साचो वेबिनार घडोवन हाडलो. विद्यार्थ्यांनी 10वी उपरांत स्पर्धात्मक परीक्षेनी वांटेकार जातले जाल्यार ह्या परीक्षेची तयारी कशी करप हाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उलोवप केलें. तशेंच शिक्षकांनी भुरग्यांक करियर संबंधी मार्गदर्शन दिवपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. सगळ्यांनी मेहनत घेतल्यार 100% निकाल शक्य आसा अशें तांचें म्हणणें. उपरांत अंतराळ क्षेत्रात गोंयच्या विद्यार्थ्यांचो वांटो कमी आशिल्ल्याची खंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायली. दिसान दीस नवीन सायबर क्रायम जायत आसा. सायबर क्रायम जेन्ना म्हणटा की मोबायल आज सगळ्यांच्या हातात आसा, म्हणजे बँकेतल्यान पयशे काडी पासून तरी एखाद्या चलयेक फटोवपाचो सुद्धा प्रयत्न ह्या सायबर क्रायमांतल्यान जाल्या. असल्योय केसीस ह्यो आज रजिस्टर्ड आसात आनी ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरूय आसा. म्हणून वेगवेगळ्या सायबर क्रायमच्यो केसीस कश्यो जाता ताज्या पासून आमी त्यो कश्यो अवॉइड करूं शकता हाजेर तुमकां आमचे सायबर डिपार्टमेंट किंवा SP सायबर क्रायम हो तुमकां गायड करतलो, हो तुमकां मार्गदर्शन करतलो. IIT पळयता आसतना दुय्यम स्थान म्हणून पळोवं नाका, कारण IIT शिकलेले भुरगे हे बी वेगवेगळे पद्दतीचे म्हणजे एंटरप्रिनर जाल्यात, वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो नोकऱ्यो तांकांय मेळ्ळ्या. आमी नवीन कोर्स विच इज अ हॉस्पिटॅलिटी आणि हाऊसकीपिंग हो कोर्स येता त्या 15 जुलैच्यान आमच्या सगळ्या IITयांनी इंट्रोड्यूस करता. 6 months हो थेरी कोर्स आसतलो. 6 months ताज सारकेल्या टायअप केला विथ स्टायफंड, तांकां जॉबूय मेळटलो. म्हणून थोडेशे शिक्षणात जरी कमी असले आसत जाल्यार आमच्यो स्किल जर बरे आसत, आमकां वेगळ्यो जर स्किल्स आसत जाल्यारूय बी आमी खूब बरें काम करपाक शकता. म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन विकसीत भारत 2047 हाचो जेन्ना विचार करता तेन्ना मुद्दामून एक गजाल मेन्शन करता, आमी चंद्रयान जे चंद्राचेर सोडले
त्या चंद्रयानाक फुडलो पार्ट हो कॅनेको ह्या कंपनीतलो विच इज अ कंपनी फ्रॉम गोवन. बाब सरदेसाय ताजो ओनर आणि ती आमच्या पिलर्णा हांगासर आसा. तेजो फुडलो डोम जो आसा हो गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जालो. जाल्यार फुडलो स्पेस आनी चंद्रयानाचेर जर वयतले तेन्ना गोंयचे भुरगे कित्याक आसचे न्ही हो एकदां म्हाका प्रश्न पडटा. म्हणून तर तेच गोंयचे भुरगे अशा वेगवेगळ्या म्हणजे रिसर्च, इनोव्हेशन, IT सेक्टर्स ह्या हातूंतल्यान फुडें येवपा खातीर तुमकां जाय ती मदत सरकार करीत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचे वेगवेगळे कोर्सीस गोंयांत अवेलेबल करतले. विकसीत भारत, विकसीत गोवा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वप्न साकार करपा खातीर तुमी सगळे जाण हे आमच्या बरोबर आसतले, विकसीत गोंयचे वांटेकार आसतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सत्तरींतल्या वागुरे वाठारांतल्या व्याघ्रेश्वर देवळांत चोरी जाली. शुक्रारा मध्यान राती चोरांनी देवळाचे गर्भकुडीचे मुखेल दार फोडून भितर आशिल्ले पितळीचे दिवे, समय तशेंच फंड पेटयेंतली रोख रक्कम मेळून सुमार 70,000चे सामान चोरांनी फारायले. पुलिसांनी ह्या चोरयेचो पंचनामो केलो आनी फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळी आमचे कामवाली जेन्ना वराक आनी तेजी बायल काम करपाक गेल्ली हांगा, तेंच्यांनी म्हाका इन्फॉर्म केलें, घरा कडेन वचून सांगलें की देवळाची सगळीं दारां ओपन आहा, कोणी तरी देवूळ फोडलां आसतलें म्हणून. तसोच हांव हांगा येयलो जाल्यार खरें देवूळ फोडलें, सगळीं दारां ओपन आसलेलीं आनी गर्भकूड बी ओपन आसलेली. आमची भितर पयशे जाल्यार गर्भकुडींतली सरमाळा, तशीच त्यो दिवल्यो आनी पुजेची सामान, तशेंच आमचे भायले एक रुमाचे तितून एक इंडक्शन आसलेलो तो एक गेलो. अशें आतां 3 फावटी जालें ह्या देवळाचें आतां हे चोरी करता. पूण तें आजून सारकें सापडना आमकां. मातशें हेची नोंद घेवची आनी मातशें आमच्या हांगासर गांवांत देवूळ नसल्या कारणान हांगासर कोण रहदारी चड आसना, ते भितर आहा. ताका लागून आमी बी तितकें हें करून पळोवंक येयना. डेली आमची रहदारी भितर चड आसना. आमी ताका एक गेट व्हडली तशी बसयल्या. 3 लोकां फोडून हेणी भितरले सामान आमचें जें कितें आसलें तें येलां. हेजी मातशी एक आमी आतां पुलिसांक बी आपोवन तेंच्यांनी सगळं घेतलां आमच्या कडसून, कितें कितें येलां, कितें जालां तें मातशें तेंच्यांनी जबाबदारीन काम करचें. आयज सकाळीं अशें जालें की आमचो जो झाडूवालो आसलो, झाडू मारपाक येता सकाळीं जेना वरक म्हणून, आनी तेची बायल दोगांय जाणां सकाळीं हांगा आयलीं जाल्यार तें देवूळ सगळें फोडलेलें तांकां दिसलें. तेंच्यांनी ताबडतोब हांगा आमचो अध्यक्ष रोहिदास राणे हेका कळयलें, त्या दिसा गांवांतल्या लोकांक कळयलें आनी त्या बद्दल सगळे लोक जमा जाले हांगा. तेच्या नंतर पळयलें जाल्यार तें दार सगळें फुडें कॉलेप्सेबल गेट जी आसा ती वाकोवन कुरपां भायर काडून दार मोडून भितरल्यो ज्यो सरमाळो आसल्यो, सरमाळो म्हणजे देवाच्या दोनूय सायडीन 5-5 दिवे लायिल्ले आसता पितळीचे, ते काडले. समय आसल्यो सायडीक त्यो 2 व्हेल्यो आनी देवाचें जें पुजेचें साहित्य आसता तें व्हेलें. त्याच नुसार हांगा जे भायले 2 रूम आसा त्या रुमांतले रुमीचे लोकां फोडली आनी त्या लोकांतले कितें फक्त एक हें इंडक्शन आसता म्हणजे च्या करपा खातीर तेंच्यांनी दवरलें आसता भजनाच्या वेळार, तें व्हेलें. अशें बारीक सारीक सगळें. आनी फंडपेटी आसता ते फंडपेटी बी तेंच्यांनी फोडली, ती बी तेंच्यांनी फंडपेटी फोडूनय तातूंतली जी रक्कम आसली ते अंदाज हांगा कितें गांवांत आसल्या म्हणून बारीक आसतली रक्कम, पूण ती सुद्दां 1-2 हजाराच्या आसपास आसूं शकता, ती बी तेंच्यांनी व्हेली. जवळ जवळ 70-80 हजाराचें टोटल नुकसान देवस्थानाक जाल्लें आसा. निमणे कन्हैया कुमार हिट अँड रन प्रकरणात मायणा कुट्टरी पुलिसांनी अनवळखी मनशा आड खुनाचो गुन्यांव नोंद केलो. हाचे आदी ह्या प्रकरणात ह्या फोंडे पुलीस स्टेशनांतल्या हवालदार रवींद्र नाईक, कॉन्स्टेबल अश्विन सावंत आनी रॉबर्ट वाहन चालक प्रितेश प्रभू ह्या 3 पुलिसांक निलंबीत केल्ले. ह्या विशींचो फुडलो तपास मायणा कुट्टरी पुलीस करतात. तुमकां सगळ्यांक येवकार एक अपडेट आसा कन्हैया कुमार केसी भितर. आनी आतां सद्याक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे मायणा कुट्टरी पुलिसांनी कन्हैया कुमार जी केस पयलीं हिट अँड रन म्हण केल्ली ती आतां मर्डर म्हण केल्ली आसा आनी अननोन पर्सनाचेर ही मर्डर केस रजिस्टर केल्ली आसा. ह्या केसीची म्हायती आमी तुमकां थोडीशी अपडेट दितात ती म्हणजे कन्हैया कुमाराची बॉडी मंगळारा राती IDC पठाराचेर जो रस्तो आसा IDCंतल्यान येतना वेर्णा थंय मेळिल्ली आनी मायणा कुट्टरी पुलिसांनी ती नंतर हिट अँड रन म्हण रजिस्टर केल्ली, कारण अशें म्हणटा की ताजे वयल्यान गाडी गेल्ली.
पूण जेन्ना शवचिकित्सा अहवाल केलो तेन्ना ताजेर शवचिकित्सा अहवालाक सांगलें की कन्हैया कुमाराच्या बॉडीचेर 10 मार्क आसात आनी ते धारदार हत्यारान मारिल्लो ताका लागून हे मार्क आशिल्ले आनीक ताका लागून हाजो मृत्यू जाल्लो. हिट एंड रन न्ही, हिट एंड रन मागीर जावपाक शकता. ताजे नंतर हलगर्जीपणाच्या आरोपा खाला फोंडा पुलीस स्टेशनांतले तीन स्टाफ सस्पेंड जाल्ले जे PCRचे आसता. एक हवालदार, एक पुलीस कॉन्स्टेबल आनी एक PCRचो ड्रायव्हर, हे 3 जाल्ले. आनी पुलीस मागीर हाजे नंतर ह्या प्रकरणाचो तपास करताले. पूण आतां फायनली 72 वरांच्या उपरांत मायंडा कुडतरी पुलिसांनी ही मर्डर केस म्हणून रजिस्टर केल्या अशी माहिती दक्षिण गोव्याची अधीक्षक सुनीता सावंत हिणें आमकां दिल्ली आसा. पावसाक लागून मावले सत्तरीन आशिल्ली PWD खात्याची बाय कोसळ्ळी. बायचो पंप भितर पडिल्ल्यान पंपाचें लुकसाण जालें. मजगतीं नानोडे सत्तरीन विष्णू जोशी हांणी बांदिल्ली राखणी वणत कोसळिल्ल्यान जोशी हांचें लुकसाण जालें. ताणें सरकारा कडेन लुकसाण भरपाईची मागणी केल्या. सध्या पावस सुरू जाला आणि खुबशा जाग्यार पडझडी सुरू जाल्लेली आसा. माळोली सत्तरी हांगासर जी सरकारची PWD खात्याची जी पंप हाऊस आसलेलो आणि पंप हाऊसाची जी बाय आसलेली ह्या बायचेर काल पावसा खातीर आयज सकाळी कोसळिल्ली आसा आणि ताका लागून जो पंप आहा तो उदकान पडून मोठें लुकसाण जालेलें आसा. ह्या खातीर जे माळोली आणि बाकीचे जे गांव आसा नानोडा तांकां उदकाची खूब टंचाई जालेली आसा. पयलींच कितले दीस जाले उदका खातीर लोकांक त्रास करचो पडटा आणि तेतूनच भर पावसान उदक नासल्या कारणान लोकांक हेजे खूब अडचण जालेली आसा. तशेंच नानोडा बांबर हांगासर विष्णू जोशी यांची जी संरक्षण भिंत आसा ही पावसा खातीर कोसळिल्ली आसा आणि त्यांचें म्हणणें अशें आसा की कांय दिसा पयलीं PWDन हांगासर जे गटार बांदले ह्या गटारा खातीर जे खोदकाम केलें ताका लागून ती कितें संरक्षण भिंत आसा एक तरी रिजा बसली आनी ती कोसळिल्ली आसा. ताका लागून विष्णू जोशीन हांणी सरकार कडेन मागणी केला की तेंच्यांनी तेजी भरपाई दिवपाची. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सांगता. फोंडें तालुक्यांतल्या उद्देगीक वसणुकेंत माल घेवन येवपी ट्रक रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरतात. ताका लागून येरादारीक बरोच त्रास जाता. फकत येरादारीच आडकून उरना जाल्यार अपघातूय जावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून जाता तितले बेगीन ह्या ट्रकांचो बंदोबस्त करात अशी मागणी फोंडेच्या नागरिकांनी केल्या. फोंडेच्या उद्देगीक वसणुकेत म्हाल घेवन येवपी ट्रक रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्यान ह्या वाठारांत येरादारीक बरोच त्रास जाता. तशेंच जायते फावट येरादारी कोयणी जाता. इतलेच न्हय जाल्यार ह्या ट्रकांक लागून जायते जाणांक अपघातांत आपले हातपाय वगडावचे पडल्या. कांय जाणांक मरण लेगीत आयला. आतां पावसांत आनीक अपघात जावपाक शकतात. ताका लागून लोकां मदीं भिरांत पसरल्या. हे ट्रक पार्क करपाक ट्रक टर्मिनल नाशिल्ल्यान ढवळे ते फर्मागुडी आनी म्हार्दोळ ते कुणय ह्या हायवेच्या कुशीक हे मालाचे ट्रक उबे केल्ले दिश्टी पडटात. ट्रक चालक मेळत थंय हे ट्रक पार्क करून उक्त्या सुवातेर जेवण शिजयता. तशेंच उक्ताडार आपल्यो सैमीक विधी करतात. ताका लागून प्रदुशणाचोय धोको वाडला. जाता तितले बेगीन ह्या ट्रकाचो बंदोबस्त करचो अशी तिडक थळाव्यांनी उक्तायला. आयज आमी आसा ढवळे टू फर्मागुडी बायपास रोडार. तुमी पळयलां आसतलें हांगा कशे तरान रस्त्यार हांगा टनाचेर ट्रक पार्किंग करून दवरता व्हडले व्हडले. हांगा एक म्हणल्यार रस्त्याक लायट ना आनी टनार अशे तरेन ट्रान्सपोर्टवाले रस्त्यार ट्रक पार्किंग करतात. तशेंच रातचे हांगा दुर्वा रस्त्यार बसलेले आसता तेन्ना आयज हांगा एक्सिडेंट जावपाची चड शक्यता आहा. हांव मागतां RTO तशेंच पुलीस हेंच्यांनी हे ट्रकाची इन्क्वायरी करून हे ट्रक हांगसरले काडचे आनी तशीच हांगा जी रस्त्याक लायटी पेटना त्या कारणान लोकांक त्रास जाता. बाब वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हेजे कडेन मागता हेणे मातशी लायटी जाता तितले बेगीन पेटोवच्यो. सध्या मी आसा पुणे टू फोंडा ह्या बगल रस्त्याचेर मार्दोळ हांगासर ज्या जाग्यार तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हांगा रस्त्याचे कडेन व्हडले व्हडले कंटेनर आनी ट्रक पार्क केल्ले आसा. फोंडा तालुक्यांत 3 औद्योगीक वसणुको आसा. एक पुणय, एक मडकय आनी तिसरी आसा ती बेतोडे आसा. ह्या उद्देगीक वसणुकेत म्हाल घेवन येवपी भायलेचे व्हडले ट्रक जे आसा कंटेनर जे आसा ते अशेंच हांगा मेळत थंय रस्त्या कडेन पार्क करून दवरता. ताका लागून जायते अपघातूय घडलेले आसा. हालींच फाटल्या दिसांनी सुकतळे मोले हांगा पार्क केल्ल्या ट्रकाक बंद पडिल्ल्या ट्रकाक धक्को दिवन एका तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलेलो. तश्योच घडणुको ह्या वाठारांतूय जावपाची शक्यता आसा. थळाव्या लोकांचो ह्या ट्रका खातीर ट्रक टर्मिनस उबारचो अशी खूब पयलींच्यान मागणी आसा. सरकार दरबारीत त्या खातीर निवेदनाय दिवन जाल्या पूण अजून मेरेन तेजेर ठोस कांय उपाय येवजण जाल्ली ना. सध्या हे जे हांगा ट्रक पार्क करून रावता ते हांगाच आपले जेवण खाण रांदतात. नैसर्गिक विधी सैमीक विधी ते हांगाच आडे कडेन वचून
पार पडटात. हेका लागून थळाव्यांक खुबश्यो अडचणी जाता, अपघाताचो भंय आसात. सरकारान आनी संबंधीत यंत्रणेन नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी जी आसा तांणी हाची दखल घेवन ह्या ट्रकांक अशे रस्त्या कुशीक पार्क करता त्या ट्रकांक काडून तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करचे. तेंच्या खातीर ट्रक टर्मिनस उबारपा खातीर यत्न करचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर माड्डोळच्यान हांव शेखर नायक. फोंड्या नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष रितेश रवी नायकान शेनवारा आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. नगरसेवकां मदीं जाल्ल्या अंतर्गत करारा प्रमाण दरेकल्याक 1 वर्स हे नगराध्यक्ष पद वांटून वतले अशें थारायल्ले. मात 1 वर्सा परस चड काळ जावन गेल्ल्यान रितेशान नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिलो. सध्या फोंड्या तालुक्यात एक चर्चेचो विषय आसा तो म्हटल्यार फोंड्या नगरपालिकेचो. फोंडेच्या नगरपालिकेचेर सध्या रितेश रवी नायक हे नगराध्यक्ष पद सांबाळटात. फाटली वेंचणूक जाल्या उपरांत जेन्ना नगराध्यक्षांची निवड जाल्ली तेन्ना रितेश रवी नायक हांचे समर्थक जे नगरसेवक आशिल्ले तांच्या मदीं अंतर्गत करार जाल्लो की दर वर्सा एकट्याक नगराध्यक्ष पद वांटून मेळटलें. पूण हालींच नगराध्यक्ष पदाची 1 वर्साची मुदत सोंपल्या उपरांत सुद्दां रितेश रवी नायक हांणी राजिनामो दिवंक नाशिल्ल्यान तेंच्या फाटल्यान नगराध्यक्ष जावपाक जे कोण इच्छूक आशिल्ले तेंची सगळ्यांची कोंडी जाल्ली. तेंच्या मदीं चलबिचल चालू आशिल्ली आणि खासा सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पालिकेंतल्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विद्यमान नगराध्यक्ष रितेश रवी नायक हांणी कालूच पालिका संचालनालया कडेन आपलो राजिनामो सादर केल्लो आसा. सध्या विरेंद्र ढवळीकर हे नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत सगळ्यांत चड आघाडीचेर आसा. आता येता ते कांय दिसा भितर अजून मेरेन औपचारीकपणान ह्या राजिनाम्याची घोशणा जरी जावंक ना तरी अंतर्गत सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार रितेश रवी नायक हांणी आपलो राजिनामो दिला आणि रोखडोच फोंड्या नगरपालिकेक नवो नगराध्यक्ष मेळटलो. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.